Headlines brought to you by Panchamrita. झेडपी वेंचणूक बीजेपी सोडूंक शकता मगोक 3 जागे आरजी आणि गोवा फॉरवर्डा वांगडा युतीक काँग्रेस सकारात्मक आपाचे 14 उमेदवार जाहीर. रामा काणकोणकर खुनी हल्लो प्रकरणात हजारावयर पानांचे आरोपपत्र दाखल. उत्तर गोंय जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान आरोपपत्र सादर. सरकाराच्या म्हजे घर येवजणे विरोधात घातिल्ल्या जनहित याचिकाची हायकोर्टान घेतली दखल. सरकाराक नोटीशी 3 फेब्रुवारीक सुनावणी. राष्ट्रीय पत्रकारिता दीस सुवाळ्यात ज्येष्ठ कार्टुनिस्ट अलेक्सीक लाईफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिवन भोवमान. मुख्यमंत्री म्हणटा दोनूय बाजू पळोवन कितें ते करात. माधय अभयारण्यान वाघ वाठार जाहीर करपाक सर्वोच्च न्यायालयान नेमिल्ले तज्ञ समितीचे वांगडी परत गोंयान. उत्तर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी राना खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा. एप्रिल ते सप्टेंबर मजगती मोपा विमानतळार प्रवाशांमदी 8% वाढ जाल्यार दाबोळे विमानतळार प्रवाशी 12% देंवले. काँग्रेस आरजीपी आणि गोवा फॉरवर्ड झेडपी वेंचणुकेक एकठांय युती 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेकूय आसतली. युरी आलेमाव हेडोनांत.